एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हा बसला पय खंय गेलो ऐकता हांगा पय ते सामके युट्यूबार सारके ते आसता पळय ते शॉर्ट्स पळोवपा बिजी. संडे सकाळ जाली आमची लेट का आयज एक्चुअली प्लॅन आसले आमचे खंय वचपाचें न्हू ना. सांगला न्ही हांवें आयतारा आमचे खंय वचपाचें प्लॅन आसता म्हणून. काल न्ही म्हाका ब्लेन्स डिसोजा म्हाका ताणें व्हिडिओ कॉल केल्ले. ते न्ही आमचे सबस्क्रायबर व्हिडिओज पळयता आनी केन्ना केन्ना म्हाका ते व्हिडिओ कॉल बी करता. ते आसता मारगांव. सो काल म्हाका ताणें कॉल केल्ले आनी ताका मातशें सांगलें हांवें की आमी आयज अशें प्लॅन केला की सारावली डॅम बी वचपा जाय वयतली म्हणून. मागीर ते बरें तूं आतां येनाका उदीक बी काय भरूना खंय. सो बरें जालें म्हाका तेणें सांगलें तें. मागीर म्हटलें शिवाय आतां नाका म्हटलें वचपाचें. सो उदीक भरल्यारूच तें मजा येता पळोवपाक. सो पळोवया केन्ना जुलयाच्या एंड मागीर बरो पावस पडूंक जाय. पावसूच ना. पावस येता मागीर वत येता खंय उदीक भरतलें. कंटिन्यू पडत रावंक जाय पावस. सो ते आसलें आमचें आयज प्लॅन. आनी मागीर इफ ते सारावली डॅम वचपाचें नासलें जाल्यार न्ही आनी खंय तरी प्लॅन केल्लें वचपाचें. सो काल हें आसलें न्ही इंडिया सावथ आफ्रिका मॅच. काल शिव सामको बिजी आसलेलो. काल घरा कडेन 3 येयलो तो रातचे 3 आनी हांवूय 3 न्हिदला तुज्या वांगडाच. काल 3 येयलो तो कलंगूट म्हणजे टीव्ही घातलेलो तेणें. कलंगूट आनी बारीक बारीक प्लेसींनी तेणें टीव्ही घातलेले. ते मॅच सोंपता मागीर ते सगळें काडटा म्हटलें आनी घरा पावता म्हटलें 3 जाले. सो म्हटलें आतां आनी खंय वचपाचें आनी सकाळीं मागीर बेगीन उठचें पडटा. खंय वचचें म्हटलें की सकाळीं बेगीन उठोंक जाय. सो रातचो 3 न्हिदला. मागीर आसूं म्हटलें आयज खंय नाका. आनी आमचो पळय कुंभकर्ण मॅच पळोवन न्हिदलो रित्वी उठात ना. तोय सांगून नाचतालो काल इंडिया जिखली म्हणून. सो आयज खंय ना वचपाचें आयज घरात. ओके पळय सांजचें पिक्चरा वयता म्हणटालो कल्की न्ही. अशें आयकलां कल्की पिक्चर बरें आहा म्हणून. तुमकां खबर आहा आमी चड पिक्चराक बी वचना. तुमी म्हाजे व्लॉग पळयतात. इफ बरें पिक्चर आसल्यार मात आमी वयता नाल्यार वचना आमी. आमी पयलीं पळयता रिव्यू पळयता पयलीं. इफ ते पिक्चर बरें आसल्यारूच जाल्यार वयता नाल्यार वचना. सो पळय उठलो ती गूड मॉर्निंग आवाज ना. ओके सो पळोवया आयज पिक्चर बी खबर ना तेजे मूड आहा ते. तूं पयलीं गूड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. हय पयलीं गूड मॉर्निंग म्हण. मुवी आहा खंय. सो पळोवया आयज खंय वचपाचें अशें प्लॅन कांय ना. हांगाच जाली टायम 11 जाली हांगासर रोज. लेट जालें आयज उठपाक सगळ्यांक. आयज फाल्यां आयज संडे न्ही आनी फाल्यां स्कूल. ते एक बरें हाय स्कूल ना म्हणून. आतां उठला गूड मॉर्निंग म्हण. ब्रश कर चल. ब्रश कर च्या पी. जस्ट च्या वांगडा आयज आसलेले चपाती आनी काल ब्रिंजल भाजी आसलेले. चपाती खाव मरे. चपाती आसतना टोस्ट खाता खंय. ब्रिंजल भाजी आसली हेजी फेवरेट न्ही. काल एका मेळकूच ना ब्रिंजल भाजी. सो सकाळीं तेच खाल्लें आमी. चपाती केल्ले ब्रिंजल भाजी जालें. ओके सो आयज म्हाका हेअर मास्क करूंक जाय तकले लावपाक. खूब दिसां लावूच ना न्ही हेजे. ऑलरेडी हांवें तुमकां न्ही हेअर मास्क हांवें ऑलरेडी शेअर केला. सो आतां परत करतलें आयज हांव. ताकीच तुमकां की न्यू सबस्क्रायबर बी जॉयन जाता न्ही. ताका तुका जाय हेअर मास्क शिणो असो खूब पळयता. तूं जाय नाका न्यू किरो बरो आहा. सो हेअर मास्क करतलें हांव. ते लावूंक जाय. आनी आयज संडे सांगला हांवें चिकन हाड म्हणून. चिकनची रेसिपी येतली आतां आयज स्पेशल. म्हज्या डॅडीची फेवरेट तें चिकन ग्रीन पुलाव. आयज मम्मी पुलाव करता. बिर्याणी न्ही आं ग्रीन पुलाव आतां करता. आतां ब्रश कर च्या पी पडो गो चिकन हाडपाक. चल ब्रश कर चल. खंय वचूं जाय म्हटल्यार उमेद भायर. सो चिकन ग्रीन पुलाव करता आयज. आनी कांय ना. खूब जाल्यार करूं ना खावंक ना. म्हाजें फेवरेट तें. सो तो वयतलो आतां. ओके हांव पयलीं न्ही मशीन मारता. बारीक मशीन म्हणून पुसूंक जाय. मागीर हांव ते हेअर मास्क करतलें. आनी हेअर मास्क करून जस्ट एक 10-15 मिनटां धरपाचें. आज चड वेळ धरप ना. ओके मागीर ते आमी हेअर मास्क करया. सो पयलीं हांव क्लीन करता सगळें आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. रितिकान पळय कितले हांव कचरो केला. काल इंडिया मॅच पळयता कितले कचरो केला पळय. पळयला मरे ती कितले कचरो केला तुवें. हें पळय थर्मोकॉल पिसीस घेतला आनी कितें केला. काल बसून कितें करतालो सगळो कचरो. सो टेबल टिपय काडून थंय दवरला हांवें. आतां मशीन मारूंक जाय. आनी च्या पिना रे. बस मरे च्या पी चल. कितें जाय तुका चपाती. चपाती आसता टोस्ट खाता. चल चल चल. कितें म्हणटा हांगा बसून खा. रितिकाचो प्लेस हांगा बसून खावपाचें. आतां टेबल काडला हांवें. आतां म्हाका मशीन मारूंक जाय. तुका हांगा म्हटल्यार हांगा बसून खा. आई सगळें हाय म्हण. आई पळय तें हाय. हें पळय कालचें मॅच इंडिया जिखली. सगळ्यांना एक्सायटमेंट. हे काल ताका म्हापसा हें आसलें इव्हेंट लॉटरी क्लबाचे तेंचे.
लोक सगळे हॅप्पी आले काल जिंकले म्हणून इंडिया. हे बे हांगासर न्ही हें घातलेलें स्क्रीन साऊंड स्क्रीन. इंडिया इंडिया तू खंय चडला रे? इंडिया इंडिया हा इंडिया इंडिया यो चा पी चल. आयकता चिकन ओके लेमन ओके कोरिएंडर ओके आनी काय ना. ओके जस्ट आता व्हडलो पावस येयल्लो गेलो आनी परत वत येयले. ओके हे तीनूच जाय म्हाका सामान. ओके बाकी सगळे आसा कांदे टोमॅटो आनी कितें जाय गे आनी काय ना. लिंबू कोरिएंडर चिकन ब्रेड नाका रे आयज पुलाव करता. हेका फक्त सँडविचच लागला टिफिनाक. फक्त सँडविच ना फाल्यां हें करता. ओके परवा करया सँडविच. हां ना म्हाका ते व्हिडिओ करतले तुमी जे पोटेटो आनी बेसन घालून आनी चिप्स घालता. पयल्या न्ही हेका फक्त सँडविच गेलो आतां. सो हांगा पुदिना पळय जाला. आयज पुलावाक पडले गरज. हे पळयात चटणी करया जाय टायमूच ना करपाक. सो हे पळयात बरें जाला न्ही गे खूब जाला. आनी हांगासर कोंब बीन आयला. सो आयज जाले आमची बिरयानीक सॉरी पुलावाक. ओके मशीन मारले हांवें फक्त पुसपाचें उरला. काल हें वॉश केल्लें हांवें सारकें धूळ पडला सारकें. काल हेका वॉश केलें हांवें दवरया. सो घरची न्ही सगळीं कामां जाल्ली आसा. ओके शू येवंक ना अजून मागीर चिकन साफ करतले. सो पयलीं म्हटलें हेअर मास्क करया दाखयता तुमकां. सो हांगासर न्ही हांवें पळयात मेथी फेनुग्रीक सीड्स न्ही एक धाकटो चमचो हांवें न्ही हांगा भिजत दवरलेले. तुमी ओवरनायटूय भिजून दवरूं शकता. हांवें सकाळीं 9 सुमार दवरलेले. हें पळय आनी बरें सोक जाल्लें आसा. आनी आमकां हें सगळें उदक घालप ना फक्त हें मेथी घालपाचें कित्याक तें मागीर खूब पातळ जातलें मागीर पेस्ट मागीर तकलें लावपाक न्ही प्रॉब्लेम जातलो मागीर सगळें गळटलें. म्हणून फक्त हें म्हणजे मेथी घालपाचें जाल्यार थोडेशें उदक घालपाचें चड घालनाकात. सो आतां घालता हें कांदो घालता एक हाफ कट करून घेतला कांदे. सो आतां घालता करी लिव्स. सो आतां आमकां घालूंक जाय हिबिस्कस फ्लावर. इफ तुमचे कडेन फ्लावर ना जाल्यार हिबिस्कसाचे पानां बी तुमी घालूं शकता. ओके ना जाल्यार म्हाज्या कडेन न्ही हें आसलेलें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लेलें ते बेश्टे मागीर एक्सपायरी जाता न्ही म्हटल्यार आयज हांवें पावडर घालतलें हिबिस्कस पावडर. हें हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लेलें. ना जाल्यार हांव नॉर्मली कितें करता असलें फूल घालता हांव हितून. पण आतां हांवें तें तेन्ना केंस कलर करपाक लागून हांवें मेहंदीचे व्हिडिओ काडले पळय ताका लागून हाडलेलें हांवें ऑर्डर केल्लेलें. सो हें आसा. सो हें हांव एक व्हडलो चमचो घालता. तुमी जाय जाल्यार असले 2 फुलां हितून घालूं शकता. सो फक्त हांव एकूच व्हडलो चमचो घालता हिबिस्कस पावडर. सो आतां घालता हांव हें नीम पावडर. हें ऑर्डर केल्लें हांवें. हें घालप कंपल्सरी ना हें म्हाजे आसलेलें म्हणून घालता. हें बेस्ट हें फेसाक आनी हेराक न्ही हें बरें. ओके हें हांव एक व्हडलो चमचो घालता. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो दही. बस इतलेंच. आतां आमकां न्ही हें बरें वांटून घेवंक जाय आनी उदक बी कांय ऍड करनाकात. इफ तुमकां दिसलें चड सपोज थीक जालें जाल्यार हेंच उदक आमी जे उदक मेथी भिजयल्ले पळय हेंच उदक घालपाचें. पण आतां हांव तें उदक घालना. हेका हांव बरें फायन वांटून घेता. सो हें पळयात बरें एका फायन पेस्ट करून घेतला. हें पळयात ओके ताका न्ही एक बावलान काडून घेता. हांगा पळय ब्रेकिंग न्यूज सांगता शिव दिसता असो ना. ऋतिक सांग कितें घरा चा पिवन गेला आतां परत चा पिवपाक गेलो खंय तो शिवनाथ. आतां चा पिवन तूं वचोंक ना. तुका चिकन हाडपाक धाडलें काय चा पिवपाक धाडलें तुका? पिलो पिलो पप्पा. हां बरें आलें ऋत्वी व्हेरी गुड. ऋतिकान शिवनाथाक चा पिवपाक दिवना खंय भायर हॉटेलान. व्हेरी गुड आं ऋत्विक. घरा चा पिवन गेला आनी परत कितें सांगू शिवनाथाक सांगू. चा मातशी कमी कर म्हणून आयकत ना. घरात जस्ट घरातले चा आनी ब्रेकफास्ट करून गेला आनी चिकन हाडून धाडला. हांव म्हणटा अजून येवंक ना कित्याक पळय जाल्यार हांव चा डिस्कोन गेल्लो. तेच व्हेरी गुड ऋतिकान पिवपाक दिवंक ना खंय. व्हेरी गुड. अर्बन अण्णान गेल्लो खंय चा पिवपाक. ऋतिकान ताका चा पिवपाक दिवंक ना खंय. व्हेरी गुड आं ऋत्विक. हें मास्क न्ही तुमी मुद्दम ट्राय करात. 100% रिजल्ट मेळटा इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. सो म्हयन्यांतल्यान 1-2-3 वेळा तुमी लायात करून. आनी जेन्ना लायतले पळय
रूट्स आहा पळय रूट्स थंय पयलीं लायात, रूट्साक लायात, केंसाक लायनाकात. ओके रूट्साक लायात आनी जे लास्टाक उरता पळय थोडेशे तेन्ना मागीर केंसाक तुमी लावंक शकता, पण रूट्साक ते बरें लावंक जाय. आनी जस्ट एक 15-20 मिनटां दवरल्या पुरो खूब जालें. मागीर हेअर वॉश करपाचें. ओके आनी हांव हें करता खूब टायम जालें करूंकूच ना म्हटलें आयज करया म्हटलें ताका लागून बरें जाता थंड जाता सारकें. आनी मातशें तें थंडी जाता म्हणजे मेथी न्ही थंड जाता बॉडीक. सो कोणाक थंडी बी रोखडे जाता न्ही तेंच्यांनी चड वेळ दवरनाकात. ओके एक 10 मिनटां दवरलें न्ही खूब जालें. हांव एक जस्ट 20 मिनटां दवरतलें. ओके आनी चडशी न्ही केमिकल बी यूज करनाकात तकलेर. आनी तुमकां हांव हेअर सिरम एक दाखयता. हांव पयलीं करतालें हेअर सिरम, आतां खूब जालें करूंकूच ना. की नेक्स्ट टायम तुमकां न्ही हेअर सिरम करून दाखयता. जस्ट डब्या बॉटलांत भरून दवरपाचें आनी स्प्रे करपाचें. आं खंय खंय तें खबर आहा. ओके नेक्स्ट टायम दाखयता, आयज दाखयता जावचें ना, व्हिडिओ व्हडले जातले. ओके हेका लावून घेता. शीत दवरला. बिर्याणी न्ही पुलाव बरो काय करता मरे. शीत करून घेतला. पुलावाक न्ही शीत करून घेवंक जाय. हय म्हाका ते आवडना डायरेक्ट शीत घालून कुकरान ते सिटी काडलेले म्हाका आवडना. म्हाका शीत करून घेवंक जाय आनी मागीर ते पुलावान ते आमी एक मसालो करतले पळय ताका मिक्स करूंक जाय. ओके हें जालें की मागीर हांव वयतलें चिकन क्लीन करपाक. आई कर आई हाय केलें रे. आई हाय करता म्हाका लायता. हें पळयात बरें करून लायलें मम्मी. ओके सो आतां वयता हांव चिकन क्लीन करता मागीर हांव शावर घेता. एक 10-15-20 मिनट दवरतलें हांव मागीर हांव हेअर वॉश करतलें. ओके सो थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. चिकन क्लीन करून चिकन क्लीन करपाक ते म्हाका खूब टायम लागता. ते खबर आहा हांव सगळें ते वायट ते हें आसता पळय फॅट्स बी सगळें काडटा हांव. इतलो कचरो जाता मम्मी म्हणटा कितें काडला खंय. पण म्हाका सारकें चिकन न्ही सारकें नीट क्लीन जावंक जाय सारकें. सो जालें. शिवनाथाक च्या जाय न्ही आतां. च्या जाय म्हणटलो चेड्यान बाबड्यान ताका पिवपाक दिवंक ना च्या. तो म्हटलें दुबयसून आमी हें हाडलेलें न्ही एरेबीक टी. म्हटलें एरेबीक टी करून दिवया. 2दा चड आमी पिवकूच ना. मदीं आमी 2दा पिल्लेलें. बरें लागता. जस्ट उदक घालपाचें आनी हें घालपाचें आनी शुगर इतलेंच. बरें जाता एरेबीक टी. सगळें रोज पेटल्स बी सगळें आहा भितर. ओके ताका दिता शिवनाथाक च्या एक एरेबीक टी करून दिता. मागीर हांव वयता शावर घेवपाक. सो मम्मीन हांगा सगळें रेडी करून दवरला. सो हांव शावर घेवन येता मागीर दाखयता तुमकां. उदकाक बरें बॉयल येयला शुगर घालता. तो जस्ट 1 चमचो घालता एरेबीक टी आनी ताका आनी बरेंशें खतखतो हाडया. सो हें न्ही अशें आसा हें पळयात ब्लॅक कशें जेन्ना ते बॉयल करता पळय मागीर ते पानां हांवें पान हें लिव्स हें ते बॉयल करतना न्ही लिव्स न्ही ओपन जाता. दाखयता तुमकां मागीर. ते पळय बरें बॉयल येयला आनी हें पळय ते पानां न्ही बरें ओपन जाला पळय. सो हांगा पळय अशें पानां न्ही ओपन जाता. कसली पानां ही गे शिव कितें म्हणटा पळय वास बरो येता खंय. जेन्ना ते बॉयल करता न्ही वास बरो येता. गे हबीबी कम टू दुबय सावकाश तुका जाय न्ही तुका असं पी शिवगात पळय पी आनी टीव्ही पळय. पळय पिक्चर लायला शिवनाथान. पिवन सांग तुवें पिवंक ना ते. बरें आहा वास बरो येता घरान. 1 स्पून घातला हांवें बरें ताका बॉयल केला इतलेंच. पी शिवगात बस आनी पी मागीर जेवपाक आपयता. ते शिवनाथान पिवकूच नासलेलें आमी तरी करून पिला दुबयचे आफ्टर 6 मंथ. तू आफ्टर 6 मंथ पिता. जानेवारी पावले आमी. तू 6 मंथान पिता आमी पिला 2दा. बरें आनी खूब टी पावडर खंयचे घेवं खंयचे नाका अशें जाला आमकां. आनी तेमी न्ही करून बीन दिना. टेस्ट करून पयलें न्ही मातशें बरें पडटा खंयचे घेवं खंयचे नाका. सो रँडमली आमी घेवन येयले. सो बरें आहा इतलें काय वायट ना बेस्ट आनी वास बरो येता. अशें ना चल तूं सूप कर हांव वयता शावर घेवपाक. सो चला करया आमी चिकन ग्रीन पुलाव. ओके सो हांगासर पळयात एक बंडल हो. एक बंडल हांगासर घेतला कोरिएंडर. ओके आनी पुदिना घेतला पळय 1 कप सुमार पुदिना घेतला. फक्त पानां घेतला हेज्या. सो हांगासर पळयात ग्रीन चिली घेतला एक 10-12 ग्रीन चिली घेतला. आनी हांगा घेतला एक 7-8 लसूण घेतला. आनी हांगासर घेतला हाफ टीस्पून हळदी पावडर आनी आलें घेतला. ओके आलें तुमी न्ही जाल्यार आलें म्हणजे जिंजर गार्लीक पेस्ट घालूंक शकता म्हणजे वाटना. सो आमी अशें आलें आनी लसूण घेतला. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेंशें उदक घालून हेजें आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो आतां घालया आमी थोडेंशें उदक. हे पळया
उदक घालता आनी हेजें आमकां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात पेस्ट रेडी आसा. हितून एक 5 व्हडलो चमचो तेल घालता. तो 5 न्ही व्हडलो चमचो तेल घातला. तेल न्ही मातशें गरम जावं न्ही. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. आतां हितून घालता हांव सिनमन स्टीक. पळया एक 2 चक्रफूल. हांगासर घालता पळय लवंग घेतला. एक 7-8 लवंग घालता आनी तेज पत्ता आनी काय खडे मसाले घालप ना, इतलेच. ते मातशे न्ही फ्राय करून घेवया. सो आतां घालया कांदे. सो हांगासर न्ही 2 व्हडलो कांदे आसलेले, म्हणजे व्हडले सायज कांदे 2 हांवें चॉप करून घेतला. सो कांदे न्ही आमकां 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. चड ब्रावन करनाकात, बस 1-2-3 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेता. सो कांदे न्ही हांवें 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेतला. आतां आमी घालया टोमॅटो. सो हांगासर न्ही 3 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. सो थोडेशें मीठ घालता हांव. टोमॅटो न्ही बरें कूक जातले. सो आमकां न्ही मातशें टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही मातशें कूक करून घेवया. सो टोमॅटो न्ही हांगा मातशें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया चिकन. चिकनाक न्ही हांवें मीठ बी कांय लावूं ना. सो चिकन घालया. सो बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हांगासर न्ही चिकन हांवें बरें मिक्स करून घेतला कांदे टोमॅटो वांगडा. जस्ट एक धांपोवन न्ही आमकां 5 मिनटां ताका शिजोवन घेवया. उदीक घालनाकात कित्याक चिकनाक न्ही उदीक सुट्टलें. जस्ट 5 मिनटां आमी धांपोवन ताका कूक करया. हांव पळयात 5 मिनटां हांवें तें लीड ओपन केलां आनी उदक सुटलेलें आहा. हांवें उदीक घालनासलेलें. सो आतां घालता. मम्मी घालता खंय कर. सो आतां घालता चिकन मॅगी क्यूब. हें स्कीप करनाका, तें घालता. टेस्ट बरें जाता. फक्त एकूच पुरो. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. ही आईची रेसिपी आहा. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालया आमी ग्रीन पेस्ट. घाल. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. खूब सिंपल हें आनी रोखडें जाता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मिक्सी जारान न्ही मसालो लागलेले तशें उदक घातला. चड उदक घालनाका कित्याक चिकनाक उदीक सुट्टा न्ही ताका लागून. सो हें पळयात. आतां धांपोवन न्ही आमकां आनी कितें घालता. मीठ घाल आनी आतां घालता मम्मी हें लिंबूचो रोस. एक लिंबू रोस काडून घेतला ते घालता आनी मीठ घाला. आतां चवीनुसार मीठ घालात. ऑलरेडी पयलीं थोडेशें मीठ घातलेलें हांवें. मागीर तुमी चाखोन पळोवंक शकता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. बरें आमकां हें आतां शिजोवन घेवंक जाय. आतां तुमकां दिसता आसतली ग्रेवी आसा हें बरें ड्राय जावंक जाय. ओके तो पर्यंत आमकां न्ही हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. दी तापोवन न्ही एक बरें शिजोवन घेवया. उदीक घालता वयर. थोडेशें हेजे वयर न्ही उदीक घालया. घाल. सो आतां आमकां चिकन बरें शिजोवन घेवया आनी तें ग्रेवी जाला पळय तें मातशें आतां आमकां थीक जावंक जाय. टायम कळकूच ना आमकां. तें घडये बंद पडला. 12:30 दाखयता. पळय जाल्यार 2 जाले हांगासर. आसूं आई सगळीं जाणां घरा आसा काय गडबड ना. आनी आयज उठली लेट न्ही. तें पळय तें घडये बंद पडला. 12:30 दाखयता. हांव म्हटलें 12:30 टायम पळय जाल्यार मोबायलार 2 जालीं. सो जालें म्हजें रोखडें येता ती बिर्याणी. थोडेशें हांव कबाब करतलें कित्याक कबाब मसालो आसा आमगेर. थोडेशें कबाब करता हांव ताका लागून. मागीर आनी जावचें ना तें पिठो मागीर तशें उरता मागीर फ्रिजीन. रितिकाक आवडटा तें कबाब करया म्हटलें. सकाळच्यान पावस नासलो आतां पळय जस्ट स्टार्ट जालो पावस आनी वारें सुटला सारकें. अशें वारें मारलें न्ही भितर सगळें उदीक येता. बंद करया. सो हें पळयात जाल्लें आसा. हें पळयात अशें ड्राय जाला. ओके सो हांगासर न्ही एका न्ही हांवें एक 20 ते 25 मिनटां ओके 20 to 25 मिनिट्स न्ही एका न्ही हांवें बरें शिजोवन घेतला आनी चिकन बीन न्ही बरें कूक जाल्लें आसा. ओके सो हें पळयात इतलें आमकां ग्रेवी थीक जावंक जाय. ओके सो हें आतां रेडी आसा. आतां करया आमी फुडलो. सो जेन्ना तुमी चिकन शिजोवपाक दवरतले पळय मदीं मदीं ताका न्ही मिक्स करत रावात. हांवें तें धांपोवन दवरलें दाखयलें तुमकां. सो मदीं मदीं ताका न्ही मिक्स करत रावंक जाय बरें. ओके बरें ड्राय जाय सर. आनी उदक घालूंक ना हांवें. हें उदीक सुटलेलें पळय तें उदीक तें आतां बरें ड्राय जाल्लें आसा. न्ही ऑलरेडी करून घेतलेलें तें घालता. घाल. सो जितलें तुमकां जाय पळय तितलें घाला आनी ताका मिक्स करून घेयात. सो हें आमकां न्ही 2 टायम जातलें. सो हांगासर न्ही शीत घातलेलें आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात.
सो हें पळयात हांवें मिक्स केला आनी तुमकां दिसता आसतलें मातशें हें पिचपिची आसा म्हणजे ग्रेवी आसा. सो आनीक हांव शीत घालतलें. घाल आनी शीत म्हणजे तुमी शीत करतले पळय मातशें चड पिचपिची करनाकात. ओके ताका बरें आतां मिक्स करून घेता. सो हें पळयात जाल्लें आसा. बरें एका मिक्स करून घेतला हांवें आनी टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां मीठ कमी दिसता जाल्यार मीठ घाला. आनी तिखसाण आमगे न्ही हें मातशें तिखसाण कमी केला कित्याक रितीका लागून. तुमकां जाय जाल्यार चड तिखट जाय जाल्यार चिली मातशी चड घालात. आनी हितून काय घालप ना गरम मसाला बी काय घालप ना. सिंपल ग्रीन पुलाव हें एकदम बरें लागता. मुद्दम तुमी ट्राय करात. तुमकां तें खूब आवडटलें. तें जाल्लें आसा. जस्ट मिक्स करून जालें न्ही एक धांपोवन एक लो फ्लेमीन न्ही एक 10 मिनटां ताका बरें वाफ हाडूंक जाय. जस्ट एक 10 मिनटांनी ताका बरें वाफ हाडया. फ्लेम आपण लो दवरात नाल्यार हाय फ्लेमीन दवरले न्ही सकयल बंद जातले. लो फ्लेम करात. सो आतां आमी कबाब करया. थोडेशें हांवें घेतला. थोडे बोन आसा आनी थोडे बोनलेस आहा. ओके म्हाका न्ही बोनलेस वीथ बोन खूब आवडटा. सो थोडेशें हांवें घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें न्ही हें पावडर घेतला. हें पळयात कबाब 65 ओके तो मसाला रेडीमेड मेळटा. आनी हितून न्ही फक्त हें पावडर एड करपाचें आनी सॉल्ट बीन एड करप ना. ओके सो पयलीं न्ही आमी हितून घालया जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता. एक घालता. आनी आतां घालया आमी कबाब पावडर. हितून न्ही सगळें आसता मीठ बीन ताका लागून. सो काय घालपाची गरज ना. सो हेका न्ही हांव बरें मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला आनी जस्ट आमकां धांपोवन एक 10-15 मिनटांनी हेका आमी सायडीन दवरया आनी मागीर ताका फ्राय करया. जालें जेवंक बसला आनी भायर तुमकां सांगू बरो पावस पडटा. तुमचो कमी जाला पडटालो आतां. भायर पावस आनी चिकन पुलाव आनी फ्राय न्हू शिनात बरें जाला. आं बरें आयज स्पेशल संडे स्पेशल ऋत्वीक आवडलें बरें आहा. ताका तीख कमी केल्यार पुरो तो खाता. आनी हें पळयात पुलाव आनी कबाब आनी मातशें कॅबेज आनी कांदो बिनो घालून अशें सलाड केला. वय देवा ब्रायटनेस येयली. पळय सलाड केला. ओके चल जेता. सो बरें पावस पडटा न्ही बरें चिकन पुलाव करून खायात. मुद्दम ट्राय करा तुमी. ओके सो जेता मागीर सांजचे वयतली पिक्चराक बूक केला हांवें कल्की पिक्चर. पळोवन तुमकां सांगता आयज पिक्चर ते कशें आहा तें वचप का ना पळोवप का ना हें तुमकां मागीर सांगता पळोवन. ओके जेता मागीर मेळटा. जस्ट भायर सरला जेवून न्ही मातशी न्हिदलेली एक वर बिर्याणी खावन सॉरी पुलाव खावन. बरें आहलें न्ही. टेस्टी आहलें. मुद्दम तुमी ट्राय करात. मातशें आड पडलें म्हणजे ओन्ली 1 hour की लेट जेली आमी न्ही आनी काल रातचें न्हीद सारकें जावंक ना. सो मातशें हांव न्हिदलो. मागीर आतां जस्ट हांवें भायर सरला पिक्चर पळोवपाक कल्की 7 सुमार शो आसा. टायम जाला 6:25. सांगता कशें आहा तें पिक्चर तुमकां. मम्मी येना म्हणपा आली. तिका तें चड वेळ एसीर बसून तिका जायना. ती म्हणपा आपूण येना तुमी वचा म्हणपा आली. सो म्हटलें चल वचून येवया. आनी रितीचे स्टडीज बीन घेतले टेन्शन ना. केलें तेणें खंय वचूंक जाय म्हणटा बरो करता. सकाळी बसलो म्हणजे हांव बिर्याणी पुलाव करतालो न्ही तेन्ना सगळें सगळें रीड केलें. म्हणजे काल घेतलेलें हांवें सगळें रीड केलें. फाल्यां ताची एग्जाम म्हणजे पेपर आहा टेस्ट आहा फाल्यां. केलें ताणें न्हू रे. ओके चला भायर सरला आमी मॉल ऑन. आयज संडे न्ही फूल सगळें गाडी सगळें पॅक फूल पॅक. कारकी न्ही रे कल्की. आनी भायर पावसून ना न्ही लोक सगळे भोंवपा येयला. म्हाका दिसता चड करून पिक्चर पळोवपा येयला दिसता न्हू ना. फूल इतलें फूल जाला सारकें. आनी मातशें लेट येयला न्ही जाल्यार पार्किंग फूल जावपाचें. चला टायम जालो शिनात आनी डायरेक्टली आमकां वर वचूंक जाय. जस्ट 15 मिनटां उरला. कुकी खंय केन्ना जून 28. सो हें आसा कल्की. अरे अमिताभ बच्चनाचे फोटो घातला हांगा. मेन हिरो कोण प्रभास का कोण तो प्रभास न्ही. तो अमिताभ बच्चन घातला. आयनो सगळे रश जाला. खूब लोक आय सगळे लोक कल्की पळोवपा येयला. आनी कांयच ना पिक्चर म्हाका दिसता न्ही. आनी ते हा कुकी म्हणून म्हाका दिसता कुकी कोण वयतले. म्हाका कल्कीक लोक खूब येयला. सारकें भरला सारकें. लोक न्ही धाकटे भुरग्यांक घेवन येता पिक्चर पळोवपाक. रितू धाकटो आसतलो पळय एकूचदां येयल्ले आमी. बसात नालो एक जाग्यार. मी शिव ताका घेवन वयतालो भायर. हांव एकटें बसून पिक्चर पळयतालें.
पण हांगासर हांव पळयता येते भुरगे घेवन पिक्चर पळोवपा येता ती बसनालो हां खेळत रावतालो आनी आवाज करतालो वता घेवन भायर येतालो न्ही ना शी नाका रे बाबा तो दीस याद काडले न्ही नाका आतां हांगासर सो जाले पिक्चर पळोवन पिक्चर सामकें ऑसम अशें ना अमिताभ बच्चनची एक्टिंग सामकें कितें सांगू तुमकां इतले एज जाला तो अमिताभ बच्चन कितें एक्टिंग करता आमी हांगा जाणटी जाली बेस्ट पिक्चर बरें आहा आनी पार्ट 2 आहा हेजे ओके आमी समजले की बाबा एकूच मुवी आसतले म्हणून ना पार्ट 2 आहा हेजे आनी बरें आहा ओके दीपिका पादुकोन बरें एक्टिंग केला बरें आहा पार्ट 2 सो इथं बेगिनार आहे सो वर्थ आहा तुम्ही येऊन पळयात आहा पळोवपा सारखे पिक्चर आहा आनी बेस्ट आहा खूब आवडले ओके सो जाल्यार आतां आमी वयता घरा सो म्हटले व्हिडिओ हांगाच एंड करूया ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय बाय I love you friends. Please to comment and subscribe to my channel. कितले व्हडले राजधानी एक्सप्रेस रे फास्ट स्लो म्हण मरे पॉपकॉर्न खाऊन लागले दिसता ओके चला बाय सो आयज एक बर्थडे आसा सुझेन गोडिनो फ्रॉम हर सिस्टर ओफी डायज सो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमची हेल्थ बरे दवरचे हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सुझेन गोडिनो यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके बाय बाय म्हण Bye.